वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात? बरी आसात न्ही तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आणि आम्ही बी बरी आसात. तर आयज वार सॅटर्डे, आयज शेनवार आणि सकाळची न्ही आता ऑलमोस्ट 11 सुमार जाली दिसता. तर घरची रुटीन कामां जें कितें आसा पळय तें सगळें जाल्लें आसा. युजल जी कितें कामां आसता तें सगळें न्हावन धुवन देवाची पुजा बी सगळी जाल्ली आसा. आणि मेन गोश्ट म्हटल्यार न्ही हो सकाळ फुडें उठून कामाक वचून रिटर्न बी आयलो. तर 11 जाली दिसता. अरे बाबा 11:30 जाली. हांव 11चेरच स्टीक जावन आसा. हो जस्ट एक 5 मिनटां पयलींच आयला. तर सकाळ फुडें उठून बेगीन गेल्लो हो. ताका लागून आयज जे कितें रुटीन कामां आसता पळय सकाळची मॉर्निंग रुटीनाची ती सगळी बेगीन जाली. बेगीन गेल्लो तर बेगीन वचून आयलो. आयज ताका सकाळ फुडेंच काम आशिल्लें खंय आनी इतले पयस काणकोण वचून बी आयलो तो. जस्ट 5 मिनटां पयलींच आयला. हांव पळय तें आसा. आनी आयज खंय तर तुळस तुयता. कितले दीस जाला हांव सांगत आशिल्लें की तुळशीचें लग्न जें आसा पळय तें लागीं पावलां. तुळस तुवपा जाय, पेंटींग करपा जाय, हें तें. हां करया टायम आसनी अशें करून घालयत आशिल्लो. आनी आयज आतां येयला आनी म्हाका सांगता तुळस तुयता खंय. कित्याक की सोमार आनी आयतार आनी सोमार 2 दीस उरल्या न्ही. मंगळाराक मागीर हें एकादस. सो त्या दिसा उपास. आय थिंक मंगळार 12 तारखेक उपास न्ही. सो त्या दिसा तेजी हळद ती नाकटां बिकटां घालपाक जाय. आनी त्या दिसा पेंटींग बी करना. आनी मागीर 13 तारखेक तुळशीचें लग्न न्ही. सो 12-13 तारखेक कांय करपाक मेळना. म्हणून आयज म्हणलें ताका आयज आनी फाल्यांचें कितें करपाचें आसा पळय न्हू 1-2 दीस लागून तें तुगेलें कर अशें म्हणून. सो तो करता. आयज कितली 9 तारीख रे? 9, 10, 11 3 दीस कितें करपाक मेळटलें ताका. सो तो तुळस घासता खंय. आयज घासपाचें म्हणल्यार व्हडलेंशें कांय ना. निवळच आसा तुळस जी आसा ती. म्हणल्यार आमी कितें पावसाक बी परत मदीं क्लीन करत रावता न्ही. ताका लागून व्हडलेंशें कांय हें जायना. आनी एक बरी गोश्ट म्हणल्यार हांगासर वत जें आसा पळय तुळशी कडेन तें खूब लेट येता. मागीर येतलें 2:30 2 अशें. ताका लागून काम करपाक कांय प्रॉब्लम ना. आनी सांजची मच्छर काम करपाक दिना. मॅचिंग मरे हँड ग्लोव्ज बीन. आता तुळशी काम करता करता किती याद येत पळय. लेपू खूब खंय गेलाय मी खूब जाण. लेप किती हाडपाक ते खंयच्यान हाडप? कशें मारप? बिचीर खूब हांगा येयला खंय. खूब पडटा खंय भरपूर. मार्केटाक खूब आसता ते इतली एक घेवन येता विकपाचे. पयल्यार वीट येता. हे पळय मॅडम हय यो यो की तुळस घासपाक यो यो घे घे यो घे यो पळय कळस आनी कात घे तो यो यो घास घासपा यो. सो आमची तुळशीक न्ही अशें करून फंगस बीन अशें करून कांय चड आसना. घासपाचें कांय ना. फकत हे जे सकयल्ले आसा पळय न्हू स्टेप तेच मातशें घासपा पडटा. ते बीन कितले क्लीन आसा पळय. आतां आजून घासूना तो आतां वयरूच स्टार्ट केला. सो हेका बीन न्ही पावसाक बीन मदीं घाशीत रावता. आमी म्हळ्यार होच चड असो घासता. ताका लागून न्ही ते कांय अशें तितलें हें जावपाक वचना. आनी पयलीं न्ही हांगासर हें दवरिताले कितें रे वात पेटयता ती वयर दवरिताले. सो आतां हांव टायल दवरून हेजेर दवरिता. ना पयलीं ताका लागून हें अशें बुरशें जाल्लें तें तशेंच आसा. म्हळ्यार तेजे अशें करून कुडके अशें केल्या बुराक अशें. सो तितून तो हें भरता चिक्कूल. आनी अंदू बी सेम पेंटींग रे काय कितें डिफरंट? पोरू मातशें डिफरंट केल्लें. सेम दवरता. आतां मागीर कलर हें करता म्हळ्यार नाका जाता न्ही. डार्क कलर असल्यार मागीर वाटच लागता. सो हो क्लीन करून घेता. हांव आतां 11:30 जालीं. टायम कळच ना. हांव म्हणटा आतां 11 बी जाले आसतले म्हणून. जालो काम केलं आनी फोन वाजलो ना अशें जायना. फोन वाजला रिसीव करून दिता. सो हो न्ही आतां उलयत आपल्याला काम करतलो. ताका करू दी. हांव आतां भितर रांदपाक जाय. रांदपाचें काम म्हटल्यार आयज सॅटर्डे न्ही वेज आमचो. बट म्हाजेर एक मोठें संकट येयलां. रांदपाक आयज म्हाका खूब हें जाता. कितें करूं कितें ना अशें म्हणून कळना. अशें ना की भरपूर कितें ऑप्शन्स आसा म्हाजे कडेन.
ताका लागून हांव कन्फ्यूज जाता. अशें ना, ऑप्शनच ना ताका लागून कन्फ्यूज जाता. म्हटल्यार कितें जाणा, फाटले 2 संडे जे आसा पळय न्हू ते मार्केटान वचून आशिल्ले, संडे मार्केटान. पयर मदले दिसा गेल्या बागायदारान बी म्हाका अशें कांय मेळूना चड अशें बेजीक जी भाजी आसता ती. आनीक सदाशीव गडार गेल्ले तेन्नाय बी चड अशें कांय मेळूना. सो ताका लागून म्हाजो न्ही आतां प्रॉब्लम जाला, कितें करूं आनी कितें नाका म्हणून कळना. सो टमाट जे बेजीक आसता पळय टमाट, ग्रीन चिली, ते बी म्हाजे कडेन ऑप्शन खूब कमी आसा, क्वॉन्टिटी खूब कमी आसा, ऑप्शन न्ही क्वॉन्टिटी खूब कमी आसा. कांदे आनी बटाट आसा, बट कितें करतलें आतां. सो आतां फ्रिजान उस्तिलां, जें कितें आसा पळय तें काडलां. आनी काल अशी हो म्हणटालो म्हाका मार्केटान वचून घेवन येता आपूण, कितें जाय तें सांग अशें. मागीर हांवें म्हटलें नाका, फाल्यांचो एक दीस उरला न्ही, म्हणल्यार आयचो. सो जें कितें आसा पळय न्हू भाजी बिजीचें कितें सगळें काडटा, फ्रीज बी निवळ करता. सो दोनी काम जालें, सगळें हें बी सोंपतलें नाल्यार तेजेर हाडून घातलें न्ही ते पोनाचे तशेंच उरता मागीर अशें म्हणून. सो ताका लागून आतां हांवें जें कितें फ्रिजान आशिल्लें पळय तें काडलां. कांदे आनी बटाट्याचे ऑप्शन म्हाजे कडेन भरपूर आसा, बट तेच घेवन कितें करतलें. ताका लागून आयज दाळ करता. टमाट बी दिशी 2च आसा, दाखयता हांव. ही पळयात हांगासर भाजयेचे ऑप्शन म्हाजे कडेन. टमाट जी आसा पळय ती बारकेली 2च आसा. सो ही दोनी घालता, ग्रीन चिली घालता आनी दाळ लायता. सो हें एक बैंगन आशिल्लें भितर, तें कितें जालां पळय तें वडोवपाक काडलां, हें वडयता. आनी गाजर भरपूर आसा ऑप्शनाक. सो ही 2च काडल्या सद्या, ही 2 आनी हो एक बीट आशिल्लो, आनी हितून एक बटाट घालता आनी हेजी भाजी करता. सो आनी टमाट बटाट आनीक हें घालता, ग्रीन चिली आनीक दाळ लावन घेता. सो हे दोनी जाले आनी पळयता मागीर जाय जाल्यार बटाट जे आसा पळय ते फ्राय करतलें. सो दाळ आनी आयज गाजर बीटरूटाची भाजी करता. आनी गाजर बटाट आनी कांद्याचे ऑप्शन भरपूर आसा म्हाजे कडेन, खूब आसा क्वॉन्टिटी. पयर बी बागायदारा गेल्या तेन्ना हाडलेले. बट अशें करून टमाट बीन आसा तें सोंपलां, आतां फाल्यां संडेक घेवन येतलें. अशें खूब कमी जाता की भाजी जी आसा पळय ती कंप्लिटली सोंपल्या म्हणून. एकदां अशें बरें बीन दिसता सगळें सोंपलें क्वॉन्टिटी, कित्याक फ्रेश हाडून फ्रेश हें करपाक मेळटा. नाजाल्यार उरलेली आसता तीच आमी पन्ने करून 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 तीच खाता न्ही. सो पळया आयज हें सगळें म्हाजे कडेन. अशें करून ऑप्शन्स बी खूब कमी आसले की ना मागीर कन्फ्युजन जाता रांदपाक, कितें करूं अशें दिसता. हरशीं न्ही जेन्ना पळय भाजी बिजी भरपूर आसता पळय न्हू फ्रिजान, कितें आसता पळय तेन्ना अशें दिसता अशी मसाल्याचो रोस बीस कांय नाका, आयज बेश्टी प्लेन सादी दाळ करून खावया अशें दिसता. आनी जेन्ना पळय अशें करून दाळ करपाक जाता मातशी दाळ करपाचे आयज असलो प्रसंग जाता, म्हाज्यान तोंड अशेंच वांकडें जाता. पण हेणें म्हाका सांगलें दाळ करया म्हणून. हो पळयात हांगासर रोस, काल काय पयर केन्ना तरी रोस केल्लो पळय तो तसोच आशिल्लो, काडून गरम केलो. तो बीन ऑप्शन आसा जाय जाल्यार, म्हणल्यार अशें दाळ नाका जाल्यार. हांव म्हणपाक लागलें दाळ करया, आपूण दाळ खाता अशें म्हणून. सो ताका लागून दाळीचो कुकर लायता आनी ही भाजी करून घेता आतां पटपटीन. आनी मागीर हेका मातशें भायर वचून पळयता, मातशें कितें बांयचें बी थोडें उदक काडून दिवपाचें तें करून घेता. सो सगळींच कामां जातलीं न्ही. दाळीचो कुकर लायता आनी मागीर भायर वयता. हो न्ही, फोनार उलयत आपलें काम करत आसता. एक वटेच्यान फोन, एक वटेच्यान आपलें काम. गे रे. सो हांव कढीपत्ता घेवन येता. भितर आनी वचपा नाका, भायल्यानच्यानच मेळटा. सो कढीपत्ता न्ही खूब आसा, पळयात वयर बी झाड खूब आसा. बट कढीपत्ता जो आसा पळय तो आमचो असो जाता, असो ताका न्ही काळे काळे डॉट अशें पडटा. सगळं तुमी पळोवपाक शकता पळयात. असं करून सगळ्याक काळे टिपके टिपके पडटा. अशें करून नवी कोमरी जी येता पळय न्हू ती बरी आसता. मागीर मातसो जून जावपाक लागलो की ना सगळें अशें करून काळो जाता. सो बरें आसा तेच काडून घेता. सो 2 जाल्यार पुरो जाली रे धुवन. सो आनी हें निवळ केलेलें आजून बरें निवळ आसा पळय. अशें करून बारीक बारीक खंय खंय मातशें मातशें येवपाक लागला, बट आजून तरी निवळ आसा हे सायडीच्यान बी सगळें. आतां हें हांगासर निवळ करपाचें उरलां, हें जें दिसता पळय तें काडून दिवं बांयचें उदक. तें बी हें डबो खाली कर तो. हय दुसरी घालया तितून घट जाली ती. सो हांव फाटल्या दारांतल्यान येयल्लें, कुकराक म्हाज्या सिटी आयली. सो चला मुखाल्लें काम कंटिन्यू करया.
ह्या हांगासर न्ही म्हाजें रांदपाचें काम चालू आसा. सो ही भाजी, गाजर, बीटरूट आणि थोडंसं हो बटाट घालून. सो गाजर आनीक कांदो पयलीं तळसून घेतलो, तितूंत भितर ग्रीन चिली, गाजर आणि बीटरूट घातलो आणि हे सगळें तळसून पयलीं घेतलें आनी आतां शिजोवन घेता. एक 2च मिनटां हांवें कांदो तळसुपाक घातलेलो न्हू, तेच्याच वांगडा हें बी तळसून घेतलें. मातशें हें अर्दे कच्चें अशें शिजलें की ना मागीर बटाट घालतलें. हांगासर किचनाचो मॅस दाखयता तुमकां. पळय हांगासर क्लिनिंगाचें काम चालू आसा. जस्ट आतांच आयलो तो आतां कामा सकून आनी हांगासर काम करपाक लागला. म्हाका हें लागली, सुरी लागली हातीक. सुरी लागली हाती मातशी. चड लागली ना तर खबर बी ना व्हिडिओ काडटा का. अरे आतां तूंच थंयताल न्ही रे. बेकार आनी घरां असली की ना आजूबाजूक ही असली कामां चड जाता. घरांतली कामां कमी, भायली कामां ही चड जाता. फ्लॅट बीन आसलें जाल्यार बरो, ही कामां पडना न्ही रे घरांत. एक्सरसायज कर. आतां तरी बरें हांगासर ह्या सायडीन अशें करून वत लागना म्हणून. पळय तुळस धुयली न्ही, धुयता तेन्ना वत नाशिल्लें. आतां पळय तुळशीर वत येवपाक लागलें. एक वर भर बी अशें करून वत आसतलें तुळशीचेर, मागीर परत वतलें. पेंट हाडपा जाय न्ही रे, थोडा आसा तर पळोवपाक जाय सुकला घट जाल्यार. कितें पोरू आनी अशें पेंट म्हळ्यार पोरू हाडलेले असले पेंट आहा जे अजून ओपन बी करूं ना. आयकल रे. बी आसा. बरें क्लीन दिसता न्ही. तुगेलें हें काम करपाचें टी शर्ट. हां काम करतना आसता ह्याचं टी शर्ट आसता. हा लास्ट टायम बी निवळ केलें तेन्ना हेच टी शर्ट घालून निवळ केल्लें. युनिफॉर्म का म्हणून ग्लावज बी मागीर मॅचिंग मॅचिंग म्हणून हे टी शर्ट काडलें सकाळी सकाळी. चिंतलें कितें तुवें आपूण येवन काम करता म्हणून. तुळशी लग्ना पयलीं सगळें क्लीन करता थंय तो. चल हांव हें करता. दाळ म्हाजी कुकर जालो, फोडणी घालून दाळ रेडी करता. भाजी बी जातली. आयज तुगेली फेवरेट भाजी कसली कसली ती खबर ना तुका. ज्योतन दाखयता डायरेक्ट. आं रिव्यू ना, रेसिपी शेअर करूं ना. पेरा झाड कित्याक काडले रे येते. पेरा झाड ते आसूं आतां अशी कितली किल्लता ती. हय रे पयल्यार कळटा वासान कितें घेता. पयर पळयल्लें तें हांवें. आमगेर न्ही लग्नाची तयारी चालू आसा. होप करता की तुमगेर बी तुमच्या घरान जें लग्न आसा पळय आनी 1-2-3 दिसान त्या लग्नाची बी तयारी स्टार्ट जाली आसतली. आमगेर लग्नाची तयारी पळय प्री चलता खंय. लोकांनी मारून बी जालो आसतलो प्री चलता. आपूण लेट लतीफ म्हण. ना तूं लेट लतीफ न्ही, ऑन टायम आस तूं ह्या वर्सा न्ही. सॅटर्डे संडे मंडे. हांवें कितें म्हटलेलें आयच्या दिसा फक्त तुळस धुवन घे आनी जो जो कितें पेंट जाय पळय न्हू तो हाडया आनी फाल्यां मारया अशें म्हणून म्हटल्यार ताणें आयजूच चालू केलां. आनी एक बरें जाता की आमकां हांगासर सावळी मेळटा न्ही, ताका लागून व्हडलेसो एफर्ट्स पडना. जस्ट न्ही तो पेंट करतलो आनीक हांव मागीर डिजायन करतलें फाल्यां. लास्ट इयर न्ही आमी एकूच दिसा पेंट आनी डिजायन सगळें केल्लें न्ही रे. एकूच दिसा केल्लें पूण सगळें म्हळ्यार अशें तेणें गोल्डन कलर मारलो, हांवें सकयल्लो कलर मारलो, व्हायट कलर मारलो, अशें करून दोगांनी मेळोन पेंटींग जें आसा पळय न्हू एकूच दिसान करून काडलेलें. अंदू म्हटल्यार टायम बी आसा न्ही आमचे कडेन, सुसेगाद करया अशें म्हणून. मास्क बी घातला तेगे थंडी चळवता रोखडी. रेड कलर जो आसा पळय न्हू तो एकूच हाडपाक जाय. खंय बाकीचे सगळे कलर आसा आमचे कडेन न्ही रे. पोरू आनी कितें केलें आसता वयर पावतलो. लास्ट इयर आनी कितें केलें कलर खंयचे आसा कितें तें आनी पळयलें ना. डायरेक्ट न्ही कलर सगळे आमी घेवन येयले. सो ताका लागून कितें जालें
ते एक पयलींचे कलर आहा ते सगळे वेस्ट करून भायर उडयले आनी पोरू बी मागीर ताका लागून चड कलर जे आसा पळय ते उरले आमचे. आनी तुमी हांगासर पळोवपाक शकता ब्लू कलर इल्लोसो लागता, ग्रीन कलर हो हांगासर जो दिसता पळय तितल्याकच लागता, व्हायट हो हांगासर इतलोच आनी हांगासर मातसो इतलोच, रेड बी थोडे थोडे कलर. मागीर आमी खूब कलर वापरता न्ही, सो ताका लागून ते बारीक डबी हाडली सुद्दां न्ही कलर उरता. आनी अंदू एक बरें की कलर जे आसा पेंट जो आसा पळय तो पिड्यार जालना न्ही रे, सगळें तशा तशें बरें आसा. ताका लागून मागीर तेंच मारया बेश्टे कित्याक वेस्ट करूं जाय न्ही अशें म्हणून तेणें म्हटलें हांवें नवें हाडया म्हटलेलें न्ही रे. चालू आसा काम. भिक्षूने हें घायलें हा हा हा. तो गोल्डन कलर म्हणून आमी पोरवां हाडलेलो, आमकां कसलो गोल्डन कलर दिलो पळय, कितलो डार्क कलर सारको. सो तोच हो लास्ट इयरचोच न्ही रे. कसले ते एशियन पेंट्स. सो गोल्डन तो रेड मारता खंय तो वयर जो आसा तो, आनी व्हायट मारून कंप्लीट करता खंय. रेड हे दोनी पावतले खंय ताका हांगा आनी हांगासर ते मारता खंय तो, आनी व्हायट मारून कंप्लीट करता खंय. मार म्हटलें आयच्या दिसा, कित्याक आतां टायम ऑलमोस्ट 4:15 4:30 सुमार जावपाक येयला आनी थोड्या वेळान न्ही तुका सोदीत येतली. कोण का म्हण मरे. मच्छर मच्छर येतली आनी थोड्या टायमान सोदीत ताका. सो जितलो टायम जाता तितलो टायम मारतलो तो. आनी हे पळयात हांगासर पेंटाचे डबे लायनी लायल्या. पळयात हांगासर सगळे पेंट ग्रीन आनी 2 डबे आसा, दोनीय बरे आसा. हो रेड इतलोच उरला, ब्लू येल्लो व्हायट वो गोल्डन. आं आनी पळय कट्ट्यांक हें घेता. कितें रे कोण रे ही कसली कार्पेंटर कितें टर्पंटायन ऑयल कितें तरी ते कार्पेंटर हें सगळें. चलात तर आमी पेंटींग कंप्लीट करून घेता. टायम इतलो लेट जालो, भायर पळयात सामकी सांज जाली, काळोख जालो आनी मस्त असो काय बी रेडी जालें काय म्हणल्यार विचारला आनी गेला. सो आनी हें हांगासर पेंटिंगाचें काम जें आसा पळय न्हू तें जालें रे. कंप्लीट काय उरला? उरला येल्लो आनी डिजायन उरला. डिजायन बी करतले तूं? तू करता कितें कितें तू करतले न्ही. सो हे सगळे बाकीचे कलर जे आसा पळय ते सगळे जाले कंप्लीट. फक्त हांगासर येल्लो आनी हो येल्लो जो आसा पळय ते दोनूच येल्लो कलरचे काम जे आसा पळय न्हू तें उरलां. बाकीचे सगळे जाले कंप्लीट. जुगाड पोरूच पेंटार. कितें जुगाड पोरूच पेंटार. पोरूच पेंटार जुगाड आशिल्लो तो कितें वेस्ट करतले तरी स्टील उरलो आसतलो मरे थोडो. व्हायट कलर उरला, म्हाका डिजायन करपा जाय. सो फाल्यां मागीर तो येल्लो कलरचो जो आसा पळय न्हू तो मारतलो. सकाळ फुडें मारता म्हणटालो, इफ सपोज घरा कडेन आसा जाल्यार सकाळ फुडें मारून कंप्लीट करतलो. सांजचो मागीर न्ही हांव कितें डिजायन करपा जाय कितें आसा पळय तें सगळें कंप्लीट करतलें. अशेंच प्लेन दवरलें न्ही जाल्यार बी इतलें वायट दिसना, बट ताका जर मातशें कितें डिजायन केलें न्ही जाल्यार मातशें आनी लूक जो आसा पळय न्हू तो बरो येता ताका लागून. सो थोडेशे चड डिजायन म्हणल्यार अशें हेवी कांय करचें ना, थोडेशें मातशें लायट असो जसो पोरू आशिल्लो पळय न्हू सेम तसोच डिजायन जो आसा पळय न्हू तो करपाचें ट्राय करतलें. डबे बी काडले मरे रोकडे, बॉटल बी आपल्याला घेवन वयता. सो हें पळयात जालें आमचें कंप्लीट. ऑलमोस्ट तुमी कंप्लीट म्हणपाक शकतात जालें. बट अशें बी दवरल्यार कांय प्रॉब्लम ना, फक्त येल्लो मारलें की काम जालें. डिजायन तें ऑप्शनल जें हांव करतलें तें मागीर. हेवटेन तेवटेन पासय मारता मरे. किश शेळना
कितें करता आपल्या भशेन. ते ब्रश धुयल्ले पळय न्हू त्या पेंटाचें उदक न्ही तें कितें लिक्वीड तें उडोवपाक गेलां. सो हें पळोवन घेयात. फाल्यां मागीर हें केलें की ना फुल्ल डिजायन केलं की मागीर दाखयता तुमकां. आनी भायर बरें जालां सारकें. पळयात हे सायडीच्यान सगळें तांबडे तांबडे स्काय. मोबायलाचेर इतले क्लियर अशें बरें दिसना पण दोळ्यान पळोवपाक मस्त दिसता. अशें हांगासर सगळं ब्लू ही झाडां आनी तितून हो गोल्डन कलर. रेड म्हणल्यार रेड न्ही गोल्डन जाला. सो आनी लोकांगेर लायट्यो पेटयल्यो आमगेर बी लायटींग ऑन केलां. सो हांगासर न्ही आमगेली खांब्याची पुजा चालू आसा. झाडांनी न्ही दिसना. हे पळयात हांगासर हो खांब जो आसा पळय तो पेटयला. सगळ्यो पणट्यो लावन पेटयता दिसता. हांव पळयात हांगासर तुमकां मातसो झाडां आसकड्याच्यान असं बरें दिसता आसतलें. झाडां खूब वाडल्या न्ही तेका लागून. असो करून न्ही खांब जो आसा पळय न्हू तो पेटयता. एक दीस वतलें हांव तेन्ना मागीर तुमकां दाखयता सारकें थंयच्यान. सो आनी थोड्या दिसान वयतलें हांव पुजेक तेन्ना मागीर शूट करून दाखयता. आनी पात्रांव आमचो बाबा हांगासर बसला. आतां जेवपाचें उरलां आमचें. जेवतलीं बिवतलीं आनी मागीर न्हिदपाचो प्रोग्राम. सो देवाची पुजा चालू आसा न्ही म्हणून तुमकां म्हटलें दाखोवया अशें म्हणून. वाजता तें बी तुमकां बॅकग्रावंडान आयको येता आसतलें. सो चलात हेचे वांगडा आयचो व्हिडियो बी हांगासरच एंड करता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसर नाका. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय. बसला मस्त. पुजा चालू जाली म्हणून येयल्लो तो भायर. आमकां हांगसर दिसता. एक्चुली न्ही आमकां अशें पळोवपाक गेलें ना. हांगसर उबे रावले न्ही स्टेरकेसीचेर जाल्यार पुजा चालू आसा ती बी दिसता. टॅरेसी वयल्यान तें सारकी क्लियर दिसता. रस्त्या वयल्यान बी दिसता. बट मोबायलांक न्ही इतली बरी कॅप्चर जायना न्ही रे. या आमी एक दीस पुजेक खांब्याच्या आनी मागीर दाखयता तुमकां कशी जाता तें. जात्रे जालो रे खांब. जात्रे दिसा खांब पेटयना न्ही. लायटींग घालता न्ही खांब्याक. खांब पेटयना. जात्रे पयलीं या जात्रे दिवाळी जावन बीन आसतलें न्ही खांब्या पुजा. तुळशी लग्न जावन बी मागीर दाखयता तुमकां एक दीस वचून. सो बाय बाय. बाय.